चिमलकरांक 163 कलम लागू करून एकठांय येवपापासत आडयले। मात ह्याच वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनाच्या कार्यावळी खातीर लोकांची गर्दी आशिल्ली। लावडस्पीकर वापरिल्ले, घोषणाय दिल्यो, माराण मारले, जे 163 कलमा खाला बंदी आसा। हाचे वयल्यान सरकार हुकुमशाय करता ते स्पष्टपणान दिसता, असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। ह्या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी नितीन नबीन आनी दामू नायका आड गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी पाटकरान केल्या। हाचेर विजय सरदेसायानूय आपली प्रतिक्रिया दिल्या। देशात स्वातंत्र्य मिळचे म्हणून आपल्या जीवात जीव सुद्धा दिल्लो आसा लोकांनी। असल्यातल्यान आयिल्लो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आज तीच गरज गोंयान आयिल्ली आसा। गेल्ल्या 14 वर्सांत जर आमी पळयत जाल्यार आज गोंयची आयडेंटिटी ह्या भारतीय जनता पार्टीन काबार केल्ली आसा। आयचेच उदाहरण घे, आज नीज गोंयकार आदिवासी मनशाक पणजेन येवपाक हे सरकार बंदी घालता, पूण तेच वेस्ट बेंगॉलाचे आनी दिल्लीचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर थंय पणजे शिगमो करता। हे कितें? सो म्हाका दिसता परत एकदा एक रेव्होल्यूशन म्हणल्यार आमकां ओपिनियन पोल जालो, गोंय राखून दवरपाक जालो, तशी परत क्रांती या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचे पडटले। हातून युवा आसतले, जाणटे लोक आसतले, सिनियर आसतले, सगळ्यांनी एक येवपाक जाय। आणि काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटिक पार्टी, हांगा सगळ्यांक वेलकम आहा। सेक्शन 163 ऑफ BNS म्हणल्यार पयलींचे सेक्शन 144 आशिल्ले IPCचे, तातूंत पब्लीक प्रोसेशन आनीक म्हणल्यार 5 लोकांचे वयर एक जावंक शकना। हें सरकारान काल केल्लें, आयचें ते चिमेलकारांक भिवोवपाक हें केल्लें, वो तांकां भिवन केल्लें अशें क्लियर सगळ्यांक कळिल्लें। तांणी थंय शिफ्ट केलें ओल्ड गोवा, सो दे हॅव लिगली फावंड अ वे आवट। पूण सरकारान त्या सरकार पक्षान थंयच व्हडलें प्रोसेशन करप आनी आपले नॅशनल प्रेजिडेंटाक हाडून ते कायद्याचें उल्लंघन करप, हें म्हाका दिसता लज दिसपाची वस्त।